हांव प्रमोद सावंत सरकाराक किंवा एज अ चेअरमॅन म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, आयज मेरेन तुमी जेन्नाच्यान ते पदभार स्विकारला, कोंकणी फिल्मांक किंवा गोंयच्या फिल्म कल्चर डेव्हलप जावचें किंवा गोंयान फिल्मां जावचीं म्हणून कितें तरी तुमी एक काम केलां जाल्यार तुमी सांगचें. तुम्ही अक्षरशः जी संस्कृती मनोहरबाब पर्रीकार तयार करपाक सोदतालो ती अक्षरशः काबार करून उडयली. तातूंत निर्माता सोंपले, डायरेक्टर सोंपले, कलाकार सोंपले. तेद्या वेळार 11-12 फिल्मां तयार आसतालीं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान गोवन सेक्शनान वचपाक. आयज जर पळोवपाक गेलीं जाल्यार फक्त 2 ते 3 फिल्मां मेळटा. ह्या वर्सा तर फक्त 2 फिल्मां आनी करपी कोण? जाल्यार जांचे कडेन थोडो पयसो आसा ते आपले फिल्मां करपाक मुखार सरल्या. पूण आमच्या सारके जाणी घरातले कितें कितें विकून किंवा कश्टान जे पयशे कमयल्ले ते फिल्म फायनान्स स्कीम मेळटली म्हणून फिल्मान घातलेले. आयज 8 वर्सां जालीं तुमची फिल्म फायनान्स स्कीम येवना. हो व्हिडिओ करपा फाटलें इतलेंच कारण, आमी दोतोर प्रमोद सावंताचो एक बायट आयकलो की ह्या वर्सा आमकां फिल्म फेस्टिवल, गोवन फिल्म फेस्टिवल करता. हय, तुमकां तो करपाकूच जाय, कारण तुमची ड्युटी. विधानसभेन सुद्दां जेन्ना आमदारान तुमकां प्रश्न केला तेन्ना तुमी करता म्हटलें आनी तुमकां तो करपाकूच जाय. पूण एक गजाल लक्षांत दवरा, तुमी जेन्ना फिल्म फेस्टिवल करतले, गोवन फिल्म फेस्टिवल, तेन्ना विसरूं नाका जी फिल्म फायनान्स स्कीम आसा पळय ती पयलीं चालीक लाया आनी मागीर फिल्म फेस्टिवल करा. कारण आमचे पयशे घातल्या नाजाल्यार तुमकां करपाक जाय इव्हेंट. तुमी इव्हेंट करतले आनी फुडले आमकां 5 वर्सां वाट पळोवपाक लायतले. विनंती समजा, कितें समजा, ह्या वर्सा जर तुमी फिल्म फेस्टिवल, गोवन फिल्म फेस्टिवल करता आनी तो तुमकां करपाकूच जाय, पूण त्या नदी आमची फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लावची पडटली. आमकां ज्या लोकांक उरल्या तांकां पयशे दिवचे पडटले. तुमी जर ती करिना आसत जाल्यार एज अ कलाकार आनी निर्माता म्हणून हांव सफर जालां. हांव म्हजे फॅमिली घेवन एकतरी ESGच्या मुखार किंवा तुमी जो फिल्म फेस्टिवल करता थंय येवन बसतलो. म्हज्या बरोबर आमच्या गोंयचे कलाकार किंवा निर्माता किंवा बाकीचे लोक कितले आसतले नासतले म्हाका खबर ना, पूण म्हाका भोगलां तें बाकीच्या लोकांक भोगूं नाका. कारण तुमी जी स्वप्नां दाखयता तातूंत कितलेशेच भुरगे येवपाक सोदता. त्या सगळ्यां कडेन विनंती करता, ह्या सरकाराचेर पात येवन तुमी स्वताचो पयसो आनी करियर करपा खातीर गोंयान फिल्मान इन्वेस्ट करूं नाका. आमी त्रासान पडल्या तशें तुमी पडूं नाका. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.